भयणीन भावनो ही आमी कशें समजूचे. सर्गीच्या राज्यान ल्हानांतलो ल्हान पळय आसा तो ताचे व्हड. आनी ताणें कितें सांगलां, सगल्या प्रवाद्यां परस तो समतो व्हडतो. कित्याक लागून? कित्याक ताणें येवचो आसा ताका ताणें दाखयलो. ताच्या कोन्यांनी तो राजवाड्यांत नासलेलो, व्हडली व्हडली जेवणां खातालो पियेतालो ना, मोव आनी तोड. आनी ताच्या आंगावल्याक एक फकत सादें चामड्याचें आंगावळें आसलेलें. आनी हे भाशेन तो पिराचीत करून लोकांक आपल्या देखीन तो देवा सरशी ओडून घेतालो. पूण ताणें ओडून घेतली ताका हिंचोर जो येवचो आसा देवाचो पूत ताका ताणें दाखयलो. ताका लागून तो व्हडल्यांतलो व्हडलो म्हणून आलता धोलता आमच्या चिंतनांनी, आमच्या चालींतल्यान आनी आमच्या उतरांनी. कित्याक लागून? कित्याक आमी पासियेंस काडिना, सोंसणीकायेन आमचें जिवीत सारिना. आनी आमी आलतां दोलतां कित्याक आमचो विस्वास दृढ ना, गोट ना कोणाचेर? ताचेर जो आमचें सगळें आसा. पयले वाचपान आमी कितें पळयतात जाणाय? लोकांक देव धीर आनी घोटाय दिता. आसिरियाचो लोक जेरुसलेमाचेर दोम दिवन तांकां आपल्या ताब्यांत करूंक झूज करूंक आयलेले. ते दारवंडेचे आसलेले आनी ते स्थितीन हो लोक सगळो देवाची पोर जाप भियेता. पूण देव तांकां सांगता, हांव तुमचे बरोबर आसा न्हय, तुमी कित्याक म्हणून भियेतात? तुमी खुशाल जायात, हांव आसा. म्हणटच तांकां तो धीर आनी घोटाय दिता. सोंसणीकायेन रावात म्हणटा. आनी जी कोण क्रिस्तां सोबे आसा तांकां म्हणून थोडो दुमाळो ना. पयल्या क्रिस्तांवांक भरपूर दुमाळो मेळटालो. तांकां जिवंक पुऱ्यान ती दिनासलेली, जावं जुद्यो तांचोच लोक आनी बायलो रोमचो लोक आसलेलो पळय, रोमकार, ते तांकां दिनासलेले सुसेगाद जिवपाक. म्हणून म्हज्या भयणीन आनी भावनान ताका जाकोब सांगता, पासियेंस काडात, सोंसणीकायेन जियात, एकामेकाचेर आड वचो नाका. हे भाशेन तर जियेशात जाल्यार तुमी खरी भावार्थान बोरवाशान तुमचें जिवीत जेजूचेर लावन जियेता. हें तो तांकां सांगता, कुडीत करता. भयणीन आनी भावनो, आमी ह्या काळार पुऱ्यान आमकांय दुमाळो दितात तरेतरेचो. वा कितलीं जाणां आमकां म्हणटात आमी सगळे आमचे सर्टिफिकेट सारके आसात पूण काम आमकां दिनात, दुसऱ्यांकूच दितात. इतले इंटरव्यूज आसतात. हे भाशेन जालें म्हणटच मागीर आमी निराशी जाता आनी हाका लागून मागीर आमी परदेसान वता. कित्याक थंयचो हे भाशेन आमकां करिनात. तो हांगसरूय तशेंच जाता. पूण आमी भिवची न्हय, कित्याक देव हें सगळें बदलतलो. आनी असल्या विस्वासान जर आमी रावत जाल्यार आमीच न्हय, आख्खो देश आमचो बदलतलो. कित्याक क्रिस्तान सगळ्या जाणांक जिंकून आपल्या ताब्यांत केलेली आसा. पूण ते भाशेन घडच्याक आमच्या जिवितांतल्यान आमी देखींतल्यान तांकां दाखोवंक जाय. सोंसणीकायेन आमी जियोंक जाय आनी गोठायेन भियो नाकात म्हणून ताणें सांगलां आमकां. भियो नाका जाल्यार ताचेर विस्वास धरून आमचें जिवीत सारूंक जाय. हें केहें करतलें आमी? ताणेंच आमकां सांगलां मागण्यांतल्यान. पूण कसलें मागणें? बेश्टें वयले वयर भायल्यांतल्यान न्हय, पूण तो आमचे भितर आसा ताच्या एकवटान आमची सगळीं चिंतनां, आमची उतरां आनी आमची चाल बदलोंक जाय. आनी हें घडोवन हाडच्याक आमी आमचें जिवीत ताच्याच ताब्यांत करूंक जाय. कित्याक तो सगळें करतलो. आमी नकळो पूण तो जाणो. ताच्या ताब्यांत करूंक जाय जाल्यार आमकां भरपूर वेळ आसता. आमी म्हणटा वेळ ना, वेळ आसा. ताणेन आमकां हो वेळ दिलेलो आसा. रातची आमी न्हिदता न्हय, त्या वेळार हो सगळो वेळ
देवाच्या ताब्यांत करून आमी न्हिदया. कशी 5 मिनट आमी आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करया. जशे भशेन आमी मोबायल चार्ज करता ते कितें करता बेश्टो चार्ज जायना तो ताका. तेच भाशेन आमची बॅटरी आमचें जिवीत जेजून चार्ज जावंक जाय जाल्यार रातची 5 मिनट जेजूच्या एकवटान सगळे आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया, ताचेर दवरया. तो आमकां स्वतंत्र करतलो. ह्यो पळय दिसाचें कितें घडलेलें आसा, आमचेर संकश्ट आयिल्लें आसा, वायट जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदे न्हिदली म्हणटच विसव मेळ्ळो म्हणटच ती घट जातात आनी आमकां आनिकूय घटाय मेळटा. तेच भाशेन जेजू सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घटायेन बरोवन येतलें. सकाळीं उठलीं की ना 5 मिनट पयलीं आमी ताच्या एकवटान सारया. आनी ही मिलाक तुमी पळयतल्यात आमचें जिवीत आमी सुखान सोंसणीकायेन मोगान जेजूच्या आमी जियेतल्या. तर अशें करच्याक आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. हेंचे देवान आमकां दाखयल्लें आसा आपल्या जिवितान, जेजूच्या जिवितान तो सदांच हे भाशेन दीस संपलो की बापाय बरोबर वेळ सारतालो. उठलो बापाय बरोबर वेळ सारून दीसभर मागीर तो कितें म्हणटालो, हांव न्हय म्हजो बाप म्हजे सगळें उलयता आनी करण्यो करता. तेच भाशेन आमच्या जिवितान जेजू जो जियेता ताका ही संदी दिवया मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत ताणें चलोवच्या. कित्याक हांव जावन आसा ताचे कुडीचो सांदो. जेजू ही कृपा तूं आमकां दिताय म्हणून आमी आतां आनंदीत जायत वेता. तूं सदांच प्रत्येक सुस्कारांत आमचे कुडींत मनांत तोतव्यान भरोवन येताय. तर आमचें जिवीत तुजें सगळें सारच्याक तूंच आमकां सदांच शिटूक दवर. आजीर तुका आसून आमचें जिवीत सारूंक आमकां मदत कर.